नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरवणकर. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंय विद्यापीठाच्या पेपर फुटीच्या प्रकरणात प्राध्यापक प्रणव नायक सेवेंतल्यान निलंबीत. कुलगुरू हरिलाल मेननान काडलो निलंबनाचो आदेश. पेपर फुटीच्या प्रकरणावयल्यान विद्यार्थी संघटनांनी घेतिल्ली आक्रमक भूमिका. गोयच्या अबकारी खात्याच्या निरीक्षकाक सोरो तस्करी प्रकरणात कर्नाटकात अटक. उत्तर कर्नाटकांतल्या शिमोगा जिल्ह्यातल्या गावांतल्यान करतालो सोऱ्याची तस्करी. भलायकी आनी हेर उपक्रमां खातीर विद्यार्थ्यांक परीक्षे उपरांत सुटी मेळप गरजेचें. एप्रिलांत वर्ग सुरू करचे न्हय, पालक भुमिकेचेर ठाम. विरोधात आसतना इतली कामां जायत आसल्यार सत्तेत आसलो जाल्यार कितली जातली तुमीच चिंतात, म्हणटा केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टा. शिवोली जाल्ल्या अपघातात 3 गाडयांचे बरेच लुकसाण. वॅगनर गाडी चालकाचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान घडलो अपघात. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. तपास चालू. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांकां ओपली आर्गां. पुण्यतिथी निमतान मनोहर पर्रीकारांच्यो यादी केल्यो ताज्यो. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंयांतल्या भाजप सरकारा विशीं आपलें कांयच म्हणणें ना. सर आपल्याक सोदतालो, पूण फुडाराक मागीर पळोवया. विरोधात आसतना आपली इतली कामां जातात जाल्यार सत्तेत आशिल्लो जाल्यार कितली जाता आसली तुमीच विचार करात, अशें केपेंचो काँग्रेस आमदार एल्टन डिकोस्टा उलयलो. केपें मतदारसंघातल्या बेतूल पंचायतीच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळे वेळार एल्टन उलयतालो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतूय हजर आशिल्लो. उंगली से क्या घी निकलने तो टेढ़ा मोटा है नो तेसको नाही ते भाषेन त्या माणसादाय कोण गेला यू एग्री टू इट आय पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू एंड ही कुड गिव अस दिस व्हाट फॉर मी आय हॅव नथिंग टू हाइड हांवें होरे त्रास केले तेका आनी त्रास केलो म्हणून आज आमची पंचायत मेळ्ळी. सगळी माती बिती सगळी बंद केल्ली नाल्यार ना म्हणून विचार तेका रोडूय बंद कर म्हणून सांगितलें. आय हॅड टू स्टॉप ऑल दॅट एंड देन द ONGC आय एम ग्रेटफुल टू द चेअरमॅन ऑफ ONGC. So we got this. So आता जे बेसिक नीड्स आमगेले केपेंकार आहाय ते म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सरकार सर तुमगेलो BJP सरकार आहा हांव कांय म्हणा सर सोदतालो म्हाका जायतो बट मुखार मागीर चोया. सो गुड्याचें थोडी बरी काम जाता आसतली. सो हांव म्हणटा ऑपोजिशन इतली काम जाता रुली गायले कितली जाता ते चोया तुमी. सो सर जातोय मातशें आमकां हे काम आमगेले मतदारसंघ करपाक. मनोहर पर्रीकारांचें योगदान गोंया खातीर व्हड आसा. गोंयच्या उदरगती खातीर तांणी घेतिल्ले निर्णय खूब म्हत्वाचे आसात, अशें म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांकां आर्गां ओपली. ह्या वेळार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी भाजपाचे हेर फुडारी हजर आशिल्ले. मनोहर पर्रीकार हांची आयज पुण्यतिथी. ह्या निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तशेंच हेरांनी मिरामारच्या तांच्या समाधी थळाचेर वचून तांकां आर्गां ओपली. शिक्षणातले सगळे स्टाफ भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष श्री दामू नाईक, मनोहर पर्रीकार बाईंचे सुपुत्र उत्पल पर्रीकार, बाकीचे फॅमिली फ्रेंड्स ॲडमिनिस्ट्रेशनातले सगळे लोक आज श्रद्धांजली आदरांजली दिवपा खातीर हांगासर आयला. मनोहरभाई पर्रीकारांक सदोदीत याद करता. मनोहरभाई पर्रीकारांचे ॲडमिनन्स, गुड गव्हर्नन्स अँड ट्रान्सपरन्सी इन द गव्हर्नन्स आनी जेका आमी ऑलरेडी म्हणजे नितीनजी गडकरी हांच्यानी तेंचो उल्लेख जो केल्लो इज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू गोवा. इनिशियली जेका आमी म्हणटा की ज्यो डिसिजन्स मनोहरभाई पर्रीकारान घेतल्यो स्पेशली इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आज आमी ऑलमोस्ट ते पुराय जायत आयिल्ले आसा. म्हाका खूब खोस भोगता की म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात हे सगळे प्रोजेक्ट पुराय जाता. म्हणजे आमी जर सांगपाचें जर जाल्यार इनिशियली मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, जुवारी ब्रिज, अटल सेतू 3rd ओके ह्या सारकेले प्रोजेक्ट आमी पुराय करपाक शकले. समेस्त गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन आनी भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाच्या वतीन मनोहरभाई पर्रीकार आज याद करता, तांकां हांव श्रद्धांजली दिता.
शिवोले हाऊसिंग बोर्ड वाठारात जाल्ल्या अपघातात 3 गाडयांचे बरेच लुकसाण जाले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वॅगनर गाडी चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान ताणें व्हरून टेम्पो, रिक्षा आनी इनोवा गाडयेक धपको दिलो. सुदैवान कसलीच जिवीतहानी जावंक ना. अपघाताक लागून कांय वेळा खातीर जाल्ल्या येरादारीची कोंडी पुलिसांनी सुरळीत केली. अपघाताचो पंचनामो करून पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. कितने बजे हुआ ये एक्सीडेंट? 12 बजे। नहीं अभी हुआ, आधा घंटा हुआ। अच्छा। हाँ न्यूट्रल किया करके ब्रेक लगी नहीं उसकी। यस अंदर चला जाता था। फैमिली थी क्या गाड़ी में उसकी? दो औरत लोग थे। और आपकी गाड़ी में पूरा फैमिली था? ओके। लगा नहीं किसको लगा नहीं ना? रिक्षा को लागला? किती सांगला आता? पोलीस कट्टा. गोंयचो विकास हेच सरकाराचें ध्येय. सत्ताधारी आनी विरोधी आमदार हातूंत कसलोच भेदभाव ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच बेतूल हांगा बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवन कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपा खातीर बेगीनूच पुलीस तैनात करतले अशेंय तांणी ह्या वेळार म्हटलें. बेतूल हांगासर पंचायत घर आनी भलायकी केंद्राच्या इमारतीचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. खंय ग्रावंड जाय म्हणून सांगलो तांच्यांनी खंय तरी आपल्याक पुलीस सबस्टेशन जाय हे रिक्वेस्ट केली. हा रिक्वायरमेंट पळोवन हांव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाकूय सांगता किंवा तुमची जी लँड अवेलेबल आसा ताजेर पळोवन हांव तांकां नक्कीच म्हणजे लोकांच्या आनी भुरग्यांच्या इंट्रस्टान हे डिसिजन जे आसा पळय हे जाता तितके बेगीन हांव घेवपाक लायता. चडांत चड क्रायम कंट्रोल करपा खातीर आमकां सातत्यान पुलिसीची गरज आसता. म्हणजे कुंकळे पुलीस स्टेशन आसतलें किंवा तुज्या हावसहोल्डा सब पुलीस स्टेशन सब सेंटर आसतलें. एकंदर ONGCचो व्याप हो डे बाय डे वाडत आसा आनी हो पुराय परिसर कॅटर करपाक आमकां एखाद्या पुलीस सब सेंटर किंवा आउटपोस्ट जेका आमी म्हणटा वा आउटपोस्टाची रिक्वायरमेंट आसा. इन फ्युचर ह्या पुराय परिसरात एखाद्याचेर पुराय लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करपा खातीर एखादें जर आमकां आउटपोस्ट जाय आसत लेट बाय पुलीस व्हेरीफाईड आनी ते आउटपोस्ट जर गरज आसत जाल्यार ते आउटपोस्टूय बी जाल्यार नक्कीच आमी ते आउटपोस्ट जे आसा पळय जाता तितके बेगीन दितले. तिसरी गजाल जी तुमी हेल्था खातीर सब सेंटरा खातीर रूम दवरल्या कारण बेजीक रिक्वायरमेंट आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी तेज्या उपरांत सब सेंटर्स हांव म्हणजे डायरेक्टर ऑफ हेल्थाक इन्स्ट्रक्शन दिता आनी जाता तितके बेगीन तुमचे सब सेंटर खंय आसा म्हाका खबर ना हेल्थाचे बट दॅट मायट बी दॅट कॅन बी शिफ्ट सब सेंटर तुमचे शिफ्ट ह्या पंचायतीत करूं येता जेणे करून लोकांक तेजो चडांत चड फायदो जावपाक जाय. हांव जाता तितके बेगीन इन्स्ट्रक्शनूय करता डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस हांकां तांच्यांनी प्रशस्त अशा बऱ्या जागेत सब सेंटर सुरू करचे जेणे करून तेज्यो लोकांक सुविधा मेळच्यो हाच्या खातीर म्हजो सातत्यान प्रयत्न आसतलो. सातार्डा न्हयबाग पुलाची बिकट स्थिती जाल्ली आसा. ह्या पुला वयल्यान गोंय महाराष्ट्रांत यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटात. ह्या पुलाक घातिल्ले रॉड लेगीत दिश्टी पडपाक लागल्या. खंयचीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंदीत खात्यान हो पूल दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. 1985 ते 82-80 दरम्यान सुरू होते काम केलेलं आणि पूर्ण लोकांनी आमच्या मला वाटतं सातारा गावच्या लोकांनी मला वाटतं 7 ते 6 एकर जमीन त्यावेळच्या रेटने 100-150 रुपये गुंठ्याच्या रेटने शासनाला दिले की कुठेतरी गोवा आणि आपलं जे संबंध आहेत पूर्वीपासूनचे कुठेतरी ते दूर होते ते जॉईन होण्यासाठी आणि बऱ्यापैकी लोकांनी तो सहकार्य केलेलं चांगल्यापैकी काम चालू होतं. आणि इथं होत असताना इथं फुलाची सध्याची परिस्थिती बघितली तर पूर्णतः नादुरुस्त आहे. म्हणजे आता एका वर्षानंतर येतात 6 महिन्यानंतर येतात आणि थोडीशी डागडुजी करतात जातात. इथं येणारे आमच्याकडे दिवसाला मला वाटते 7 ते 8 हजार इथं पूर्ण गावामध्ये जाणारे आमचे जे रोजगार आहेत
रोजगार जे बेरोजगार आहेत ते कामासाठी तिकडे जातात, त्यांना काम मिळतं. भविष्यात इथं पोलीसचा काहीतरी अपघात झाला आणि एखादा अपघात झाला असताना कुठेतरी त्याची पूर्ण फॅमिली साहेब तिथं काय म्हणतात ते डॅमेज होऊ शकते. साधारण मला वाटतं 83-84चं असेल हे उद्घाटन ते झालेलं. शंकरराव चव्हाण होते तेव्हा हे मुख्यमंत्री. आणि आज हे पूल कुंपवत झालेला 2 कारणं आहेत. एक म्हणजे याच्यावर दुरुस्तीची हे नाही, म्हणजे आता आम्ही 8 महिने झाले त्यांना निवेदन दिलेलं होतं 8 महिन्यापूर्वी किंवा हे रस्ता आहे, हे जे पूल आहे त्यातले ते काटे जे आहे ते कमकुवत झालेले आहेत आणि तुम्ही तातडीने ती दुरुस्त करा. तर त्याच्यावर त्यांनी एकदा बघून गेले पण परत काय निधी काय खर्च घातला नाही. काल परत मी फेब्रुवारीमध्ये त्यांना निवेदन दिलं म्हणजे ग्रामपंचायतीमार्फत की तुम्ही लवकरात लवकर करा ते. तरी त्याने मला तेव्हा काय सांगितलं की आम्ही वर मंजुरीला पाठवले, निधी नाही आहे आपल्याकडे, तेव्हा मी लवकरात लवकर करून घेतो. पण आजपर्यंत काय त्याने आता हे बराचसा उठाव झाल्यानंतर मला वाटतं त्यांच्या कानापर्यंत ती बातमी पोचली असेल आणि त्यामुळे आता त्याने घेतलं. पण हे सिमेंटाचं आहे, हे सिमेंटाचं कितपत राहू शकेल याची खात्री आम्ही देऊ शकत नाही. दिवचल तालुको दत्तक घेतलो असे आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे दिले. तशेंच 10 कार्डियाक मिळून 85 ॲम्ब्युलन्सी खातीर फुडल्या अर्थसंकल्पात तजवीज करतलो अशें मंत्री विश्वजीत राणेचें म्हणणें. दिवचली मेगा वैजकी शिबिराचे उक्तावण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी जाले. जाणटे नेणटे मेळून 1000 परस चड लोकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो. ह्या शिबिरात कांकराचे, गोडेमूत आनी हेर वेगवेगळ्या दुयेंसांची तज्ञ दोतोरांनी तपासणी केली. शिबिरात आभा कार्ड करपाची सुविधा लेगीत उपलब्ध आशिल्ली. दिवचले तालुक्यांतल्या लोकांक बऱ्यो वैजकी सुविधा दिवपाचो आपलो उद्देश आसून ते खातीर पुराय दिवचल तालुको दत्तक घेतलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजितान ह्या वेळार दिले. तशेंच 10 कार्डियक मेळून 85 ॲम्ब्युलन्सी खातीर फुडल्या अर्थसंकल्पात तजवीज करतलो अशें ताचें म्हणणें. बाब चंद्रकांत शेट्टी बरोबर हो मतदारसंघ हो पूर्ण तालुका हांव स्वता दत्तक घेता. म्हणजे सामान्य मनशाचें जिवन हे बरें सुरळीत आनी बऱ्यापैकी जावचें म्हणून हांव लक्ष म्हाजें ओन घालपाचो म्हाजो प्रयत्न आसलो. तांचें मार्गदर्शन घेवन हांव डॉक्टराक एडवायस दिवंक शकना. डॉक्टरान म्हाका एडवायस दिवपाची गरज आसा. हांव क्वॉलिफायड डॉक्टर न्हू, पूण म्हाज्या जिवनान जें कितें प्रत्यक्ष जें कितें घडलां आयज पर्यंत हांवें सगळें समजून घेवन हांव वेगळे तरेन विचार करून फुडें वचपाचो प्रयत्न करता. की ह्या बजेटान आमकां नवीन 75 ॲम्ब्युलन्सीस तुमी आमकां सँक्शन करपाक जाय. आमी केन्ना केन्ना VIP मुवमेंटा खातीर 10 ॲम्ब्युलन्स आमचे काडले वयता आनी 10 ॲम्ब्युलन्साची आमकां शॉर्टेज पडटा. पूण त्याच बरोबर एडवान्स लायफ सेविंग सिस्टम एक 75 ॲम्ब्युलन्स आनी 10 कार्डियक ॲम्ब्युलन्साची नोट आयज हांव घालपाचो आहा. ते आमी लोकां खातीर आमी अर्पण आमी डेडिकेट करतले. मुख्यमंत्रीन सांगलां की नोट धाडून दी, आपूण ताबडतोब ते अनावंस ह्या बजेटान आमी करता. त्याच बरोबर 2 हांवें मागल्या. एक बेगिना बेगीन अमित मायदेवचे गॅस्ट्रो इंट्रोलॉजी तेचे फूल सेटअप आनी त्याच बरोबर निशीत शाह एंडोस्कोपीक स्कल सर्जरी करपाक ते घेवपाक. आनी ल्हान भुरगे तुमी पळयले आसतले की PNRC म्हणजे पेट्रियाटिक न्यूरो रिहॅबिलिटेशन सेंटर हे चालू करपाक आमकां जे कितें सहकार्य लागतले हे 3च गोश्टी म्हाका दी म्हणून सांगल्या. कारण हे सगळे 10 गोश्टी दिल्यार 10 गोश्टी जायना. आनी एक कमांड सेंटर म्हाका ह्या तरेची टॅक्नॉलॉजी जाय जे पंचायत क्षेत्रान हेल्थ डेटाच्या आदाराचेर आनी WCD आमची CDPO बसल्या. आमचे CDPOचे प्रत्येक महिला ते घरोघरी तांकां म्हायती आसता की कितें चल्लां आनी तें इन्फॉर्मेशन आमकां एक कमांड सेंटर आनी कमांड डॅशबोर्डच्या माध्यमांतल्यान आमी ते मॅप करूं शकतले. ते पेशंट कितें कितें चल्लां. इम्युनायझेशन आसल्यार तो योग्य टायमान इम्युनायझेशन करपाक गेला. कांय महिलांचे प्रेग्नंट महिलांचे ट्रिटमेंट योग्य तरेन जाता. काय तिका परिस्थिती बिकट आसल्यार तुजे कडेन 108च्या माध्यमांतल्यान गाडीची सोय करून ते डॉक्टराक तुजे घरा कडेन धाडपाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी करपाक आमी फुडें सरल्या. मजगतीं दिवचल सामाजीक भलायकी केंद्राचे बेगोबेग नूतनीकरण करपाची मागणी ह्या वेळार थळावो आमदार चंद्रकांत शेट्टीन केली. CHC दोतोर ह्या नातान सांगता, आमदार म्हणून सांगता आणि आमदार म्हणून झगडटा. दोतोर ह्या नातान सांगता ह्या CHC मातशी सीक आसा, तिका अपग्रेड करपाची गरज आसा आनी हेल्थ मिनिस्टरान काळजी घेवन करपाकूच जाय. कित्याक आमच्या लोकांची भलायकी इम्पॉर्टंट, तांचे इंटेन्शन बरें आसा. हांव सगळे लोक तुम्ही आयिल्ल्या बद्दल तुमच्या मनापासून धन्यवाद दिता. तुम्ही जास्तीत जास्त ह्या
कॅम्पाचो फायदो घेतला तशी आशा बाळगता. तुकाराम सावंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय विद्यापीठाच्या पेपर फुटीच्या प्रकरणात विद्यापीठान प्राध्यापक प्रणव नायकाक सेवेंतल्यान निलंबीत केलो. गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल मेनन हाणें प्राध्यापकाच्या निलंबनाचो आदेश काडलो. गोमंतक दिसाळ्यान आनी गोमंतक टीव्हीन सगळ्यात पयलीं ह्या प्रकरणाचेर उजवाड घातिल्लो. पळयात पुराय बातमी. गोंय विद्यापीठाच्या पेपर फुटीच्या प्रकरणात काशीनाथ शेट्ये सयत हेर 7 जाणांनी त्या प्राध्यापका आड आक्षेप पुलिशेंत कागाळ करून कारवायेची मागणी केली. उपरांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद NSUI आणि गोवा फॉरवर्डाच्या विद्यार्थी पंगडानूय आक्रमक भूमिका घेत प्राध्यापका आड खर कारवायेची मागणी केली. या बोवाळा उपरांत गोंय विद्यापीठान प्राध्यापक प्रणव नायकाक सेवेंतल्यान निलंबीत केलो. गोवा युनिव्हर्सिटीचो एक असिस्टंट प्रोफेसर जो आसा ताणें एका स्टुडंट गर्लफ्रेंडाचे युनिव्हर्सिटीचेच ताका फेवर करपा खातीर म्हूण एग्जामीचे पेपर जे आसा ते लीक केले, ते चोरले आनी अशा तरेन तो सगळो प्रकार जालो. धक्कादायक गजाल म्हणजे ताजेर कागाळी सुद्दां प्रोफेसरांनी केल्यो, मात जशी एक्शन अपेक्षीत आशिल्ली तशी एक्शन जावंक ना आनी ताका बेश्ट तंबी दिली आनी ताका सोडिल्लो. आनी हें सगळ्यात गजाल ही उक्ताडार हाडलेली ती म्हणजे दैनीक गोमंतक आनी गोमंतक टीव्हीन. आनी आतां एक मोठी बातमी येता ती म्हणजे तो संबंधीत प्रोफेसर जो आसा ताका गोवा युनिव्हर्सिटीन निलंबन तेजें केलां. आपले गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर पेपर चोरपी गोंय विद्यापीठाच्या प्राध्यापका आड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन विद्यापीठा भायर आंदोलन केलें. गोंय विद्यापीठान ह्या प्रकरणात लक्ष घालून त्या प्राध्यापका आड खर कारवाय करपाची मागणी तांणी केली. आमकां व्हीसी सरान सांगलें की एक फॅक्ट फायंडींग कमिटी बसयतले म्हणून. सो आमचे एक गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सील आनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद एक डिमांड आसलो की त्या कमिटीन एक स्टुडंट रिप्रेझेंटेटीव आसचो. जाल्यार कशें जाता की प्रत्येक फावटी असल्यो इन्सिडंट घडटा आनी मागीर ते घडोवन मागीर आमच्या फुड्यान येता. सो आमची डिमांड आसली की ह्या कमिटीन एक स्टुडंट आसा, एक आमी काळखान उरचे ना, एक ट्रान्सपरन्सी उरली. सो तेच सरान सांगता आमी इन रायटींग मागता. सराक दिसता गव्हर्नर सरा वांगडा मातसो मिटींग आसली, सो ते थंय वयतले. मात आमची डिमांड आसा की थंय वयच्या पयलीं सरान आमकां इन्सिडंट दिवचे. बिकॉज भुरग्यां मदीं एक भंय निर्माण जाला की तांकां लिटरली प्रेशरायज केला भुरग्यांक उलोवं नाका म्हणून. आनी आयज समज हेजेर कितें आमकां सोल्युशन मेळोंक नाल्या, हेच्या फुडें असो इन्सिडंट जालो सुद्दां जाल्यार कोण भुरगे फुडें येवंक पोवचे ना. सो आमी युनिव्हर्सिटी कडेन तें डिमांड केला की असो इन्सिडंट न जावचो म्हणून एक स्ट्रिक्ट एक्शन आयच्या आयज घेवंक जाय आनी भुरग्यांक जस्टीस मेळोंक जाय. बिकॉज सामके युनिव्हर्सिटीची कितें म्हणटा ती रँकींग पयलींच सकयल देंवता आनी ह्या इन्सिडंटा मागीर फूल गोंयभर न्हू अख्ख्या देशान अशी मेसेज पडली की गोवा युनिव्हर्सिटी में कुछ भी चलता है म्हणून. दुसरे वटेन काँग्रेस, युवा काँग्रेस आणि NSUIन गोंय विद्यापीठा आड आक्षेप पुलिशेंत कागाळ केली. पुलिशेन या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून त्या प्राध्यापका आड तशेंच या प्रकरणात घुसपिल्ल्या सगळ्यांचेरूच कारवायेची मागणी केल्या. खरें म्हणल्यार युनिव्हर्सिटीच्या वायस चान्सेलरान आणि त्या रजिस्ट्रारान ही कंप्लेन करपाक जाय आशिल्ली की ताचो एक प्रोफेसर डुप्लिकेट चावी करून चोरी करता, शिक्षणाची चोरी करता आणि आपल्या गर्लफ्रेंडाक ते पेपर दिता. आज भुरगीं गांवांतल्यान, हांव आतां वाळपयच्यान अशे गांवांतल्यान भुरगीं हांगा रावून हॉस्टेलान रावून शिक्षण घेतात कित्याक तांकां डिग्री जाय आसता. आनी जेन्ना हो धंदो चलता, मे बी ताणें गर्लफ्रेंडाक दिला आसतलें, थोडे लोक पेपर चोरून दिता पयशाची. हाजेर कडक कारवाई जावपाक जाय आशिल्ली. वायस चान्सेलर द हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट तांणी कंप्लेन फायल करूंक जाय. तो कंप्लेन कित्याक फायल करना? बिकॉज इज अंडर प्रेशर. खंयच्या तरी पॉलिटिशियनाचो प्रेशर आसतलोच ताका म्हणून फायल करून आसतलो. सो लेट द पुलीस इन्व्हेस्टिगेट. आमी फूल डिटेल दिला, प्रोफेसर नाव मेन्शन केला आनी सगळो इन्सिडंट मेन्शन केला आनी वी आर वेटिंग फॉर द इन्व्हेस्टिगेशन. आनी आमकां सांगला की ताबडतोब इन्व्हेस्टिगेशन चालू करतले म्हणून. आमची मागणी हा बेसिकली कितें जे कोण इन्वॉल्ड आसा हितून, प्रोफेसर जावन नाल्यार कोणी एक्स जावं, जे कोण इन्वॉल्ड आसा हितून तांचें नांव भायर येवपाचें आनी जेन्ना भायर येतले तेन्ना गव्हर्मेंटान तेंचेर एक्शन घेवपाचें. गोवा फॉरवर्डाच्या विद्यार्थी पंगडानूय पेपर फुटीच्या प्रकरणात गोंय विद्यापीठाच्या कुलगुरूची भेट घेऊन या प्रकरणात खर कारवायची मागणी केली. त्या प्राध्यापकाचेर कारवाय जायना तो मेरेन आमी कशेच वोगी रावचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. पूण आयज पळोवपाक गेले ह्या विद्याच्या मंदिरानूच जर अशें जावपाक लागले जाल्यार भुरग्यांनी आनी पेरंट्सांनी विश्वास तरी कोणाचेर दवरप. आयज हांव एक गजाल सांगपाक सोदतां की आमचो पक्ष आनी आमी सामके हेका निशेध करता, विरोध करता आनी आमी हे कशेंच खपोवन घेवन दिवपाचे ना. गोंय विद्यापीठाच्या पेपर फुटीच्या प्रकरणात विद्यापीठान प्राध्यापक प्रणव नायकाक सेवेंतल्यान निलंबीत केलो. विद्यापीठाच्या पेपर फुटीच्या प्रकरणाचेर गोमंतक दिसाळ्यान आनी गोमंतक टीव्हीन सगळ्यांत पयलीं उजवाड घाल्लो. ते उपरांत काशीनाथ शेटये आनी हेरांनी आक्षेप पुलिशेंत कागाळ केली आनी सोमारा विद्यार्थी संघटनांनी हाचेर आवाज काडलो.
ताका लागून गोंय विद्यापीठाक ह्या प्रकरणात त्या प्राध्यापकाक निलंबित करचो पडलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय सरकारान गोंय शालेय शिक्षण नेम 2025 मदीं सुदारणा करपाचो मसुदो प्रकाशीत करून बदल केल्ल्या नेमांचेर 5 दिसां भितर सुचोवण्यो मागयल्ल्यो. ह्या मसुद्याचेर पालकांनी विरोध केल्लो. आतां एका मुख्याध्यापकान शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडेक पत्र बरोवन आपलो विरोध दाखयला. शिक्षणीक वर्स एप्रिलासान सुरू करपाचो निर्णय शिक्षण खात्यान घेतिल्लो. ह्या निर्णयाचेर कांय पालकांचो विरोध आसा. आतां गोंय सरकारान गोंय शालेय शिक्षण नेम 2025 मदीं सुदारणा करपाचो मसुदो प्रकाशीत करून बदल केल्ल्या नेमांचेर 5 दिसां भितर सुचोवण्यो मागयल्ल्यो. ह्या मसुद्याचेर GVM's RPRS विद्यालयाचो मुख्याध्यापक दत्तात्रय नायक कितें उलयतात ते आयकात. सर, आमच्याकडे एक लेटर पावला तुमच्या नावाचे की तुम्ही डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन हांकां बरयला की एप्रिलाच्यान शाळा सुरू जावची न्हय म्हणून. ते खरें लेटर? तुमच्याच नावाचें लेटर? हय, म्हज्याच नांवाचें लेटर तें हांवेनच धाडलां. ओके. कितें सर लेटर धाडपाचें तुमकां कितें कारण आसा की एप्रिलाच्यान स्टार्ट जावचें न्हय? कितें केलां, डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान गजेटान तांच्यांनी पब्लिकेशन केलां अमेंडमेंट टू रूल 21. हय. आणि हे अमेंडमेंट जो आसा ताका जर कोणाचें ऑब्जेक्शन आसत, सजेशन आसत जाल्यार तांच्यांनी ते 5 दिसां भितर मागयलां. बरोबर. आणि तांच्यांनी ते मागयलां म्हणटकूच म्हजो जो कितें से आसा तो हांवें तांकां मेल करून धाडला. ओके. तसोच हे जे अमेंडमेंट सजेशन तुमकां तुमी सजेशन धाडला फक्त? करेक्ट. हय. हे बाकीच्या हेडमास्टरांक थ्रू धाडला काय फक्त तुमी तुमचो कन्सर्न तुमच्या स्कुला थ्रू धाडला? ना, हे स्कुलाच्या तर्फे बी अशें न्ही. हे प्रत्येकान आपापले कन्सर्न मांडला, आपापले ऑब्जेक्शन, आपापलो से कितें आसा न्ही तो मांडला. ओके. आता बाकी सगळे जे कोण हेडमास्टर्स आसा न्ही तांचे आमचो हेडमास्टर्स असोसिएशन मध्ये ग्रुप आसा. हय. त्या ग्रुपाचेर प्रत्येक हेडमास्टरान आपापलो से मांडलेलो आसा आणि आपापले लेटरूय धाडलेले आसा डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक. तशें हांवेंनी म्हजे इंडिव्हिज्युअल म्हज्या पर्सनल लेवलाचेर आनी म्हजें जें कितें ऑब्जेक्शन आसलो, म्हजो जो कितें स्टे आसलो तो डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान कळयला. ओके. पण हे अमेंडमेंट जेन्ना येयले सर तेन्ना पालकांचे कितें रिएक्शन आसा? पालकांनी तुमकां सजेशन दिल्लें हेचेर पयलीं? पालकांक हांव थोड्या मेळ्ळा आनी त्या पालकाच्या प्रमाण हे ऑब्जेक्शन तांच्यांनी जे कितें अमेंडमेंट जे केलां पळय न्ही तें आसपाक जाय. इट इज कॉन्ट्ररी टू द इंटरेस्ट ऑफ स्टुडंट्स एज वेल एज टू द इंटरेस्ट ऑफ पेरेंट्स एज वेल एज टू द प्रेझेंट एज्युकेशन एक्ट एंड रुल्स इन गोवा. ओके. सो तुम्ही आता हे जे डायरेक्टर लेटर धाडला ते अमेंडमेंटान सजेशन दिला तुम्ही तुमच्या वाटेन? हय. तांच्यांनी कितें म्हटलां, नवीन जे अकॅडमीक इयर आसा न्ही ते न्यू अकॅडमीक इयर एप्रिलांच्यान स्टार्ट करचें अशें म्हणून. बरोबर. आणि हे एप्रिलांच्यान स्टार्ट करचें अशें जर ते जर म्हणटा न्ही जाल्यार आमचो एकूच क्वेश्चन आसलो. तांच्यांनी कितें केलां, तांच्यांनी स्टार्ट केलें ऑलरेडी, म्हणजे सर्क्युलर काडलें, डिसिजन घेतलें आणि मागीर आमकां आमचे कडेन फक्त कम्युनिकेशन केलां की अशें डिसिजन आसा म्हणून. सो आमचो क्वेश्चन तितकोच आसलो, तुमी जे अकॅडमीक इयर एप्रिलान स्टार्ट करपाक सोदता ते कित्याक स्टार्ट करपाक सोदता, ताजे फायदे कितें? आमी जुनाचे जर प्रिपोन केलें आनी एप्रिलान स्टार्ट केला ताजे फायदे कितें ते आमकां सांगात. जर फायदे खरेंच आसा न्ही आमच्या भुरग्यांक लागून जर ताजो फायदो जाता इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टुडंट्स हांगा जर टिचराचे आनी पालकाचे आमी कन्सिडर करिना. जर भुरग्याच्या फायद्यांचे जर कितें जर आसत जाल्यार आमी ते अवश्य करता. पूण तांचे कडेन जस्टिफाय करपा सारखें एकूय कारण ना. पण तुमकां हे करच्या पयलीं कोणाकूच विश्वासान घेवना, म्हणजे तुमच्या डिस्कस जावंक ना? ना, आमचे कडेन कोणा कडेन डिस्कस जावंक ना. प्रोबेबली तांच्यांनी हेडमास्टर्स असोसिएशना कडेन जे हे आसा न्ही तांची कमिटी आसा पळय न्ही तांचे कडेन एक वेळ उलयला आसपाक शकता, तांकां कन्सल्ट केला आसपाक शकता, म्हाका खबर ना. पूण हेडमास्टर्स असोसिएशनाची वर्किंग कमिटी अथवा खंयच्याय ग्रुपाची वर्किंग कमिटी आणि ओव्हरऑल लोक हाच्या मध्ये खूप तो फरक आसता. ओके. एक 2 जाणां मनशांक जर सांगलें आनी तांच्यांनी जर सगळे जर ते कम्युनिकेट करूंक ना जाल्यार ते सगळ्यांचे ओपिनियन जावपाक शकना. ते फक्त त्या 2 जाणांचेच ओपिनियन जावपाक शकता. बरोबर. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दर वर्सा आंतरराष्ट्रीय बायल दीस व्हडा दबाज्यान मनयतात. मात आतां बायलांचेर जावपी अत्याचारांच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. फाटल्या 5 वर्सांत बायलां आड जाल्ल्या अत्याचारांचे वट्ट 412 गुन्यांव नोंद जाल्यात. फाटल्या 5 वर्सांचो आंकडो जर काडून पळयलो जाल्यार राज्यांत बायलां सुरक्षीत आसा काय ना असो प्रश्न पडल्या बगर रावना. पळयात खासा रिपोर्ट. गोंयांत फाटल्या 5 वर्सां गुन्यांवकारी घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. फाटल्या 5 वर्सांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार 2020 ते 2024 मेरेन वट्ट 412 बायलांचेर अत्याचार जाल्यात. जाल्यार वायट कृत्यां केल्ल्या 398 दुबावितांक अटक केल्यात.
दर वर्सा बायलां दीस व्हडा उमेदीन मनोवन तांकां मान सन्मान दितात. मात बायलां आड जावपी अत्याचाराच्यो घडणुको कांय कमी जावपाचें नांव घेनात. ताका लागून गोंयांत बायलां खरीच सुरक्षीत आसा काय असो प्रस्न पडल्या बगर रावना. बायलांचेर जावपी अत्याचारांच्या घडणुकांचेर समाज वावुरपी बायलांनी तिडक उक्तायल्या. Rape cases are increasing every year in Goa, and it is very alarming, and it is high time we hold the people elected and holding this portfolios responsible for not taking action on it on time. Now, when we did an RTI research and we checked about from 2020 to 2024, how many rape cases have been registered? The total number is 412. And how many have been detected? 398, out of which 14 have been undetected. This is just one part of it which has been registered. What about those cases where women don't go forward and register their cases? What about those cases where husband and wife, where the wife informs the husband that I do not want to have any sexual intercourse, and he insists and forcibly has sex with her, and that also is called a rape inside the family. We can hear a lot of cases where we've seen that between family members, where these uncles who come in and sometimes fathers, even brothers and neighbors and everyone around have taken advantage of women in the family or in the neighborhood. So this is very alarming, where a lot of cases have not been registered, and we have to make this awareness. We have to hold people responsible. We have to make sure that we give the courage to our little girls to voice up, to make a noise. सुवातेर म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार 8 मार्च जावन गेलो, आनी 8 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनॅशनल वुमन्स डे. वुमन्स डे दे ऑल सेलिब्रेटेड. आय सॉ इवन पेडण्या आख्खे खाजरांनी बायल्यो एकठांय जाल्यो, तांचो प्रोग्राम साजरे केले आनी खावपा पिवपा सगळें नाच गाणें जालें, आनी दॅट वॉज इट. बट टेल मी, रियली आर वुमन टुडेज डे, आर दे रियली सेफ? वॉज इट वर्थ सेलिब्रेटिंग वुमन्स डे? फॉर मी इट्स नो. बिकॉज इफ यू गो टू सी द स्टॅटिस्टिक्स इन 2020 म्हाका दिसता खंय तरी 107 no 2020 it was 61 cases which were there in Goa, which was registered as rape. 61 cases 2020. And हालींच आता पळयात this year. If you go to see this last year, 107 cases have been registered. And if I'm not mistaken, more than 100 cases are detected म्हणून वता. आता म्हाका वायट दिसता कित्याक? What is the problem? 20 61 आणि आता 24 107 जाल्या. Why this is? If the law and order, police department खातें जें आसा तें खऱ्या अर्थान बायलांची सेफ्टी प्रोटेक्टिंग आशिल्लें जाल्यार, प्रोटेक्शन आशिल्लें जाल्यार हें जावपाचें न्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर विनायक सामंत. हे आशिल्ल्या टी टायम बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात. आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर.
पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार.